बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या शुभ वेळाक माई मोगाचो येवकार. आयज आमी खेरीतपणी जेजू सांगाता वेळ सारूंक एकठांय जाल्या. व्हडा भोगतीन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो घडयो सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया. जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमी गीत गावुया. R31 साक्रामेंतांत रावलोले. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Jesu, olbai amchi kalsa tujat mogan bogun ami tuka Sasna ulpai amchi kalsa tujat mogan bogung ami tuka Sasna Muncha soiban Ailolia Devacha Puta Muncha soiban
दोनया देवा आयज आनीक एक पावट तुका आर्गां आनी मोहिमा दिवचे पासत आमी सोगलीं हांगासर व्हडे कुशालकायेन ह्या तुज्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आमकां फावो न्हय आसतना लेगून जे सुवातेर आमी आसलीं ते सुवातेर थावन मोगाच्या जेजू ह्या तुज्या शुभ वेळाक बागेली जावंक तुजें चोडा मोगाचें आमंत्रण तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुजे व्हड आभार मानता. जेजू आमी किरकोळ ओस्कोत आनी पातकी आमचे सैम जिवीत आमचे तुजे सोरशीं घेवन आयल्या. दोनया तुजी मोजत आमी मागूंक आयल्या. आयच्या ह्या शुभ वेळाक आमचो विशय कित्याक जेजू ताका म्हणटालो मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. हो मनांत दवरुया. भोव मोगाच्या जेजू देवाचो सोबत तूं मनशा रुपान तुवें जल्म घेतलोय आनी आमचे मोदें तिकाण केलें. आयज आमचे मोदें मनशा रुपान न्हय पूण एका भोव साद्या वस्तीच्या रुपान ह्या वेदीचेर आसलोल्या पवित्र संस्कारांत तूं आमचें मोदें आसाय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. जेजू तुजें आसणें आमच्या काळजाक व्हड संतोश आनी समाधान दिता. ह्या तुज्या व्हडपणा मुखार आमचें किरकोळपण ओळखून घेवन आमी तुका काल्तिकायेन आमचो नमस्कार करता. जायते फावटी आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी जेवंक ना. आमच्यो कोरण्यो मोगाच्यो जावचे बोदलीक रागाच्यो निर्डुकायेच्यो फोटिंगपणाच्यो आनी दुसऱ्या मोदें दुस्पोट घालपाच्यो जाल्यात. तर ह्या वेळार आमच्या हेर पातकांचो उगडास मनान हाडून जेजू मुखार काल्ती जावन आमचें पातकांचें बोगसणें मागुया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 11:25 आमकां अशें मेळटा. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत
तितलेंय भोगसात आनी तुमचो सोर्गींचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. मोगाळ शिजू, तूं आमकां सदांच लागींच आसाय आनी तुजेर पातयेवन जेवूंक तूं आमकां आपयताय. पूण जायते पावटी आमी आमच्याच बोळाचेर आनी गिन्यानाचेर पातयेल्या आनी अडचण्याक सांपडून निराशी जावन तुजेर आमी शीण केला. आमकां बोगोस सायबा. मोगाळ शिजू, तुवें आमकां जोण एकल्याक फावो तितलें दिलां, पूण तोरी आसतना आमी दुसऱ्यांची वस्तूंची आस करून निर्डुकायेन आनी आपलेपणान भरून दुसऱ्यांच्यो वस्तू आमच्यो करून घेतल्यात. आमकां बोगोस सायबा. मोगाळ शिजू, जायते पावटी आमी सोत नोको जावन दुसऱ्या कडल्यान अर्देंच आयकून खोबरो करून दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्मोण मारलां आनी तांचें जिवीत जोड केलां. आमकां बोगोस सायबा. बापा, ह्या वेळार आमी आमचीं पातकां ओळखून घेतल्यांत. ही पातकां आमी परतून करिना जावं, पूण नवसरलोलीं मनशां कशीं जियोंक तुजोच आदार आमकां फावो कर. ह्या वेळार आमी गीत गावया आय फोर दयाळ देवा. Dojal Deva Kahnodija Bogos Baba Mogacha Babuj Molo Arvanaka Burgam Tuja Sornaka Jezu, hakaglut magda, ditoloi, mon patieta, sormoja pat kankantalta, ai chanti sogni santa. Jezu, hakaglut magda, ditoloi, mon patieta, sormoja pat kankantalta, ai chanti sogli santa. Pat kakatil makafavo uzokotin sasnaco koszwor wole engodacie sodan soltia ujacie. Jezu, hakaglut magda, ditoloi, mon patieta, sormoja pat kankatalta,
आयच्यांती सगळीं सांगता. मोगाल जेजू, हो शुभ वेळ तुज्या सांगाताक सारूं आनी तुजो मोगाचो ताळो आयकूंक आमकां सोगल्यांक खूब खुशालकाय आनी संतोश भोगता. तुका आमचें मोदें घेवपाक कितली म्हूण आमी सुभागी. जेजू, तुजी भरपूर बेसावां आमचेर आनी आमच्या फामिलीचेर तूं घालीत आसाय. आमच्या दुखींनी तुजो सांगात आमी सदांच अनुभवलो. जेजू, तूं जावन आसाय आमचें शांतीचें कोडप आनी आमच्या सुखाचो सोंदीर. जेजू, तूं आमची ओस्कोताय मानून घेताय आनी नव्यान तुजे कृपेन तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. देखून ह्या तुज्या ओप्रिमीत मोगाक आमचो दिनवास. जेजूक वाकाणच्याक आमी गीत गावया. E14 वर्त्या देवाक. Dziwia Deva wakanta soglia kalzan din vasta. Dziwia Deva wakanta soglia kalzan din vasta. Vortya Deva vakanuya mogal bapa dinavasuya patki burgya sodon kalli Jesus sove chivi keli. Chivya Deva vakanta soglia kalsan dinavasta. Chivya Deva vakanta soglia kalsan dinavasta. Surya Jesu udionailo taco prokas amčir paklo tacanavan ektai zahya amche mode Jesu geuya. Chivya Deva vakanta soglia kalsan dinavasta. Chivya Deva vakanta soglia kalsan dinavasta.
वास्ता पवित्र आत्मा आमचेर देवलो काळजांत आमच्या रिकोन रावलो संतोष शांती ताची देणी काली खाये आमी घेवची जिव्या देवाक वाकांटा सगळ्या खालसां दिन वास्ता जिव्या देवाक वाकांटा सगळ्या खालसां दिन वास्ता जेजू जावन आसा आमकां जिव्या उदकाची झोर आनी हीच झोर जावन आसा देवाचें उतर जें सदांच व्हांवता आनी जीं कोण हे झोरीशीं वेतात तांकां भरपूर पिवंक मेळटलें तर हेंच देवाचें उतर आयकूंक आमचीं काळजां मनां शांत करून देवाचें उतर चितान आयकुया सगळीं उबी रावया मार्कूचें शुभ वर्तमान 22:5 वळी 1-20 ते दोर्याची पेले तोडी गेराजेनांच्या मुल्कांत पावले आनी जेजू होडल्यांतलो भायर सोदतोच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस समाधी मदलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो ताणें समाधी मदें आपलें बिराड केल्लें आनी सांखळींनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांखळींनी बांदलोलो पूण ताणें सांखळी तोडल्यो आनी कोडे मोडून उडयले कोणाच्यान ताका दोमावूंक जायनासलें सगळ्या वेळार दिसाचो तसो रातचो तो समाधी मदें आनी दोंगराचेर आसतालो आनी हुयेली मारून आपणाकूच फातरांनी घावे करतालो पयस जावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो ताचे मुखार सोरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें जेजू भोव वर्त्या देवाच्या पुता म्हजे कोडे तुका कसलें काम आसा देवाच्यान तुजे लागीं हात जोडून मागता म्हाका दोगदाय नाका कित्याक जेजू ताका म्हणटालो मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर आनी जेजून ताका विचारलें तुजें नांव कितें आनी ताणें ताका जाप दिली म्हजें नांव लॉस्कर कित्याक आमी खूब जाण आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन लालयोन मागतालो थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी देंवचार ताचे लागीं अशें मागूंक लागले आमकां त्या दुकरांनी धाड तांचे भितर आमकां रिगो दी
जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सोरून दुकरांनी रिगले आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड कोडशा वेल्यान दोर्यान शेवटलो आनी बुडून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नोंगरांत आनी खेड्या गांवांनी तांणी ही खबर कळीत केली आनी लोक कितें जालें तें पळोवन आयलो. आनी जेजू सोरशी येवन देंवचार कोश्टायतालो तो मनीस मुणगे जांचेर लॉस्कोर बसलोलें तोच आंगावली न्हेसून आनी तकलेन सारको जाल्लो थंय बसला तो पळोवन तीं भियेलीं. जाणी देंवचार बसलोल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें देखलोलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सोरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो होड्यार चोडटाना देंवचार बसलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कश्यो तांणी तुजी दया केली तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोरन्यो केल्यो त्यो 10 नोंगराच्या मुल्कांत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ आतां नियाळ करुया. जायते पावटी दोतोराच्या तपासणेच्या कुडांत ही उतरां आशिल्ले तोकटे दिश्टी पडटा. आय ओन्ली गीव मेडिसीन, गॉड हिल्स. हांव फकत वखद दिता, देव पिकयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळ्या ओतम्याच्या सांकळींनी वेडो घाल्लो मनीस जेजूक पळोवन ताचेशी येता आनी अशें म्हणटा, जेजू, भोव वर्त्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? हो मेळो आत्मो त्या मनशाक खूब त्रास दितालो. ताका दुसऱ्या मनशां मदें जेवूंक दिनासलो. हें सगळें पळोवन जेजू त्या मनशाची दया करता आनी मेळ्या आत्म्यांतलो ताका मेकळो करता. जेजूच्या नांवाच्या बळान सैतान पोरयान पयस सोरताले. आयज मनीस जिणेंत कसलेय ओदृश्ट उप्रासल्यार आपणाच्याच बळाचेर पातयेवन रावतात आनी कसलेय गंभीर पिडा आमचेर आयली जाल्यार देवाचेर विस्वास दवरचे सुवातेर आमी ह्या त्या दोतोराशी वेतात आनी तांचेर पातयेतात. जायते पावटी आमी मानून घेनात फकत एकल्याच देवाक आमकां पिडेंतलीं निवारूंक पदवी आसा म्हूण. तर देवाचेर आमचो भावार्थ तिरायतना मनीस देवाचे रचणेची तेंगशी म्हूण आमी केन्नाच विसरचे न्हय. देवाक मानता तसलें जिवीत जियोवन आनी
ताच्याच बळाचेर पातयोन आमची जिविताची पावलां मारतना जेजूची आमकां कृपा मागुया. ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. आमचो देव सोर पदवेदार आनी मोगाळ, जें कितें आमकां गरज तें तो आदी फुडें जाणा. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिठींत 5:7 आमकां अशें मेळटा: सगल्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्यो जण एकल्याच्यो कशा गरजो जेजू मुखार कालतिकायेन उक्त्यो करुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी जेजू मुखार सगल्या विस्वासान घालुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. पवित्र सभेचे फुडारी सगळे क्रिस्ती पर्शेक वावाटाचे उत्तम नमुने जावं आनी देवाच्या उतरान आनी देखीन पर्शेचो भावात तीर गोट करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकां मदें जातीकाती आनी धर्माचो भेदभाव करिनासतना देशाचे उदरगती पासत वावरूंक जेजून तांकां आयतें मोन दिवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी जेजूक अणभवूंक आमचें जिवीत नवसरूंक आनी दुसऱ्यांक आमी जेजूचे आसणे जावंक आमकां कृपा आनी बळ जेजू लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी आमची सगल्याची मागणी एक करून जेजून शिकयलें मागणें सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची इबादकां मागोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतलीं आमकां निवार.